सगळ्यांक नमस्कार प्रेसकारांक आनी प्रिंट मिडियाक तशेंच आज मुद्दामून जी प्रेस आपोवपाचो कारण म्हणटा तो ॲप बेस्ड टॅक्सी जी ऑनरेबल CMान डिस्कस केल्ली हावजानूय की ती ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत हाडटलो म्हणून आनी हाडपाक जाय म्हणून. सो त्या गजालीचेर सगळे आमी टॅक्सीकार ऑल गोवा टॅक्सीकार म्हणून आज हांगा जमा जाल्या. हांव ऑनरेबल CMाक तशेंच मिनिस्टर एक बारीक गजाल विचारपाक सोदता की तुमी ॲप बेज हाडपाक सोदता. आतां ह्यान पयलीं तुमी सांगले स्पीड गव्हर्नर घाला, आमी स्पीड गव्हर्नर घातलो. तुमी सांगले मिटर घाला, मिटर घातले. सो मिटर घालून सुद्दां तुमी म्हणटा ॲप बेज टॅक्सी हाडटा. एक म्हाका कांयच कळना हेंचो मोटो कितें आसा तो, कित्या खातीर हें म्हणटा हांव. जेन्ना मिटर तुमी हाडलो तुमी सांगले सबसिडी दिता, सबसिडी मेळूंक ना कोणाक पयल्यान पयलीं. इवन दो सबसिडी दिली पासून जाल्यार तुमकां सांगलेलें आमी पयलींच की हाचेर प्रॅक्टीस जावपाक जाय म्हणून. आज तुमी ती ओला हाडपाक सोदता, उबेर हाडपाक सोदता. तशेंच ह्यान पयलीं तुमी फोटामायल्स हाडले, तुमी प्रॅक्टीस केली तेजेर. त्या प्रॅक्टिसीचेर तुमकां रिप्लाय कितें येयलो? झिरो. आतां ॲप बेज हाडून कितें रिप्लाय येतलो? हे गव्हर्मेंटाक खंय तरी चिंतपाक जाय. तुमी सामान्य जनतेचे पयशे आयज त्या पयशांकडेन तुमी खेळटा. हे तुमच्या बोल्सांतले पयशे न्हू. तसो CMान एक स्टेटमेंट केलो की लुट्टा, हे लुटपाक जायना म्हणून. हांव CMाक ऑनरेबल CMाक तशेंच विचारपाक सोदता, आमी लुट्टा? हांव मिडिया माध्यमांच्यान ऑनरेबल CMाक एक रिक्वेस्ट करता, आमच्या टॅक्सीकारांचे सगळ्यांचे बँक बॅलन्स पळयात. कोण लुट्टा तो? आनी तुमच्या मिनिस्टराचे एवरी इयर एवरी 5 years बँक बॅलन्स पळयात. कोण लुट्टा तो? हे सर्वसामान्य जनतेकूय कळपाक जाय. आज जनता जी गोंयकार सांगता की ओला उबेर जाय म्हणून जायते कमेंट येता, बट कित्याक कमेंट येता हे? ती जनता भोवतेक गाडयो घेवन टॅक्सी भोंवना. जरी तर भोंवता जाल्यार ताका कितल्या जाणांनी लुटला ते जनतेन सांगचें. कित्याक वगीत कमेंट केले म्हणून जायना. जनतेक हांव अजुनूय रिक्वेस्ट करता की जे पयशे आयज इन्वेस्ट करता, जावं मिटराक जावं ॲप बेजाक जावं कितें, हे तुमचे आमचे पयशे, हे तेंचे पयशे न्हू. हे पयशे खंय तरी वेस्ट वयता. मिटराचो हो व्हडलो स्कॅम केल्लो आसा तेंच्यांनी. हो आमच्या हॉनरेबल MLAन वेंजी बाबान मांडलेलो आसा, तशेंच बाकीच्या MLAंनी मांडलेले आसा. सो हांव ऑनरेबल CMा कडेन तशेंच आमच्या स्पिकरा कडेन मागता की हो इश्यू फुडल्या 0 hours घेवचो. तशेंच आमच्या पदाधिकारी जे कोण आसा, आमचे टॅक्सीकार जे मेन, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे, तेंच्या वांगडा बातचीत करून उलोवचें कित्याक जाय कित्याक नाका ॲप बेज. कित्याक आमी एक गजाली पयलींच सांगल्यात 0 hours हे हाडून हेजेर डिस्कशन जावचें. हे हांव ऑनरेबल CMा कडेन तशेंच स्पिकरा कडेन मागता. तशेंच हांव ज्या वतीन जे आमचे टॅक्सीकार आज स्ट्रगल करता, तुमी सगळ्यांनी पयला स्ट्रगल करता म्हणल्यार आमी जेन्ना हांगा एक बारीकसो आमचो हे जालो, हेजिटेशन जालें, त्या हेजिटेशनाक आमी विरोध केल्लो ओला आमचे ॲप बेस्ड टॅक्सीचो. तशेंच गोवा मायल्साचो. आज गोवा मायल्स खंय आसा? प्रॅक्टीस करात. बेश्टेच जनतेचे पयशे हेवटेन तेवटेन उडोव नाकात. पयलींच तुमी गव्हर्मेंट रिणान आसात. सो हांव रिक्वेस्ट करता, व्हडलें काय उरना, हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन हे 0 hours हाडचे, हाचेर डिस्कशन जावचें. तशेंच आमकांय थोड्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचो. गेट टुगेदर बसून हाचेर कितें आसा तें सोल्युशन काडून तेच्या उपरांत कितें तो निकाल तुमी हाडचो. बट ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणटा जाल्यार तुमचे कडेन प्रॅक्टीस ही जावना. गोवा मायल्सा कडेन जे तुमी दिले पूण प्रॅक्टीस जावना. आतां तुमी परत जनतेचे पयशे हे खंय तरी परत वेस्ट करतात. सो प्लीज अशें करनाकात. रिक्वेस्ट करता हे टॅक्सीकारांक जे कितें आसा ताचेरूच दवरात. जे बारीक टॅक्सीकार जे जेवता आपूण त्रास काडून त्या टॅक्सीकारांक आयज तुमी सांबाळपाक जाय अशें सांगून देव बरें करूं. हांव एकूच सांगूंक सोदता की जे पळय आमच्या आतां टॅक्सी भावान एका सांगला की जो हे स्पीड गव्हर्नर येयलो तो आमी फिट केलो. आतां आमकां मिटर दिलो तोय आमी मिटर फिट केलो. पूण अशें म्हटलां ते आमचे सामनेन की आमी मिटर फिट केलो, आमकां सबसिडी दिली आनी आमी त्या मिटराचेर कपडो घालता. फर्स्ट ऑफ ऑल टॅक्निकल पळय टॅक्निशियन पळय कोण आहा तेणें आमकां मिटर फिट करूंक दिला पळय ताणेंच सांगलां आमकां की कपडो तेजेर घालचोच पडटलो, कारण जस्ट भितर गेलो तो मिटर बंद पडटलो. आनी सेकंडली म्हणटा की आमी मिटर यूज करिना. आमी मिटर यूज करिना हें करिना आमी हेंच म्हणना. आनी मिटर कॉमेस करपाचो कोस्टल एरियानूच म्हणून न्हू. हांव म्हणटा जेन्ना कस्टमर येता बस ट्रॅव्हलिंगसून बस स्टँडार येता, रेल्वे स्टँडार येता,
आणि मोस्टली आता पळय ते आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दॅट इज एअरपोर्ट थंयसर पळय ते आमचे हे बोर्ड मांडलेले आहा आनी स्लिपी आहा पळय त्यो बंद जावंक जाय. थंयचरसून कळोंक जाय कस्टमराक की बाबा हिंगासरसून आमी मिटर कॉमेस करता आनी तो मिटर थिचरसून कॉमेस जालो तो कोस्टल एरियान ऑटोमॅटिकली पावलो की आमी यूज करतले. जरी तर ते अरायवल पॉयंटासूनच तर मिटर कॉमेस जायना तर कस्टमराक कशें कळटलें. कस्टमर कन्फ्यूज जाता बाबा हिंगा आमी स्लीप घेतली आमी एका डेस्टिनेशनार गेले आनी थंयसर मिटर मागीर थंयसर कस्टमर म्हणटा की आमकां मिटर नाका जंय आमी एअरपोर्टसून येयल्या स्लीप घेवन थंय आमकां लमसम सांगा अशें म्हणटा. सो हिंगासर मातशें कन्फ्युजन आहा. सो हांव मागता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन की तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय एअर जो व्हडलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा पळय थंयचरसून मिटर कॉमेस करचो. आनी तसोच आमचो CM म्हणटा आनी तोच आमचे MLA म्हणटा की आमकां सबसिडी दिली. सबसिडी कोणाक थोडे पावोंक ना थोड्यांक पावला एज पर द ताणें नंबर्स दिला पळय ते. तर हे सबसिडी ज्यो पळय कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यात एका आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक पळय ऑन ड्युटी पळय टॅक्सी घेतल्यात तांकां मिटर बसयला की ना तांचें कशें कितें ते मिटरार गव्हर्मेंटाक चलयतात की ना हो ते कॉन्ट्रॅक्टार आहा तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट विड्रॉ जावंक जाय एज सून एज पॉसिबल. तर जंय तर सगळे आख्खे गोंयकार तर मिटरार चलयतले जाल्यार आनी आमी सगळे टॅक्सीकार आहा मरे मिटरार चलोवपाक. सो आमी तर सगळे तर मिटरार चलोवपाक रेडी आमकां हे बेस कित्याक जाय हे म्हजें सांग. टॅक्सी ड्रायव्हर हांव सांगूंक सोदतां की आमी सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर जे मिटर बसयल्या ते आमी मिटराचेर चलोवंक सोदता. मिटर चलयता आमी पूण गव्हर्मेंट आमकां बेश्टें एलिगेशन घालता की आमी मिटर चलयना म्हणून. गव्हर्मेंटान दाखोवचें कितले कस्टमरांनी तेंचेर कंप्लेन फायल केल्या आमचे अगेन्स्ट RTOन जावं कोणा कडेन तरी पुलिशेन की आमी मिटर चलयना म्हणून. थोडे कस्टमर अशे आहा की मिटर आमकां नाका म्हणटा. मिटराक तांकां खबर आसा बाकीच्या स्टेटींनी जे मिटर चलता बॉम्बे सारके सिटीनी बी ते मिटराचेर तांकां भोंवडोन हाडून 10 किलोमिटराच्या जाग्यार 20 किलोमिटर चलोवन तेंचे कडसून एक्स्ट्रा चार्ज करता. म्हणजे ते थोडे भियात हांगासर येवन की आमकां मिटरूच नाका म्हणून तुमचें लमसम कितें आहा तें सांगा लमसमार आमी पे करता. आमी एग्री आहा हेच्या पयलीं आमी जे चलताले तशेंच चलताले. गव्हर्मेंटान आमकां रेट फिक्स करून दिल्ली अप एंड डावन हाफ रेट रिटर्न फेअर दिल्लो आमी एमटी येताले. तशेंच आमकां आतांय कित्याक चलोवन दिना. इतलीं वर्सां आमी चलयले. फॉर एग्जाम्पल आतां लास्ट हांव 30 इयर्स हांव टॅक्सी चलयता. जेन्ना म्हाका दिसता CM सुद्दां जेन्ना हितून नासलो मिनिस्ट्रीन नासलो जाल्यार MLA नासलो तेन्ना पासून हो धंदो करता. आमी हो धंदो इतलीं वर्सां सांबाळून दवरला. आमच्या जाणट्यांनी सांबाळलो तसोच आमी सांबाळटा आतां. हो गव्हर्मेंट आमचे धंदो काडून घेवंक सोदता हो आनी फक्त इकूंक सोदता ओला आनी उबराक आनी कोणाक न्हू. काल तेंच्यांनी गोवा मायल्स केली डिप्लॉय केली. कितें केलें गोवा मायल्स चलता खंय फक्त सिटीनी चलता वास्को मडगांव आनी कोस्टल बेल्टाक. बिचोले सांखळे हितून आल्दोना जावं सांगे हितून खंयच्या हितून चलता. एक कोणी तरी एप हे करचो डावनलोड करचो आनी गोवा मायल्स दाखोवची गाडी मेळची ना. गव्हर्मेंट सांगता ना आमी ह्यो गाडयो मायल्स आनी एप बेस्ड टॅक्सी हाडटा की सगळ्या गोंयकारांक आमकां टॅक्सी 100 भितर मेळच्यो म्हणून. कश्यो मेळटल्यो कोणी सांगचें बिचोले सांखळे हितून ते एप डावनलोड करा आनी गाडयो येता येवच्योच ना गाडयो खंयच्योच गाडयो येना डिनाय करता. हें सुद्दां बूक केल्ल्यो गाडयो कॅन्सील करता की सांगतात ना आमी पयसा आमकां येवंक जावचें ना म्हणून. मागीर खंयचे हितून सांगता गव्हर्मेंट की ह्यो एप येयल्या उपरांत लोकलांक हें मेळटलो. काल लेटस्ट खंयच्या तरी एका न्यूज पेपरार येयल्लें जेडान हें केलां एक सर्वे केल्या की आमच्या गोंयान गोंयचो नंबर 15 नंबर लागता वेहिकल ओनरशिपान. तितून म्हणटा तो 1000 फाटल्यान 650 पीपल आहा की ते सगळ्या कडेन गाडयो आहा. जाल्यार आमचो गोंयकार कितलो टॅक्सी यूज करता म्हाका दिसता हार्डली 10% यूज करता. आनी ह्या गोंयकारांक आमी फ्रॉम लास्ट so many years आमी सर्वीस दिल्ली आहा. कितें केन्ना शेजारी केन्ना तरी गरज पडली एपाचेर कोणूच धांवूंक वयतना एप करूंक वयतना बाबा आपणाक गाडी जाय म्हणून शेजाऱ्याक धांवन वयतलो टॅक्सीकार कोण रे बाबा मातसो यो रे आनी आमी धांवन वयता. आनी म्हाका दिसता सगळे टॅक्सीकार आहा तितले सगळे हेल्प करतात. कोणूच गव्हर्मेंट डिनाय करूं शकतो ना. गव्हर्मेंट हे आमचेर एलिगेशन घालता आनी फॉल्स एलिगेशन घालता. आमी लुट्टा म्हणटा तो कितें लुट्टा गव्हर्मेंटान दाखोवन दिवचें. म्हाज्या हरकल्याचे बाकीचे खूब टॅक्सीकार आहा तिंचो बँक बॅलन्स चॅक करून सांग जाल्यार तुमचो बँक बॅलन्स आमकां दाखयात आमी तुमकां दाखयता आमचो बँक बॅलन्स. आमच्या टॅक्सीकारांनी कितली डबल माळयेची घरां बांदली आनी कितल्यो हें केलें तें दाखोवचें. कितें गव्हर्मेंटान एलिगेशन घालच्या पयलीं चिंतूंक जाय. CM सारकेल्या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनान लोकांक आमच्या गोंयकारांक सारके टॅक्सीकारांक फालतू करूंक जायना. तेवढेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय म्हणटा तुमी हांगा लुट्टात हें करता म्हणटा न्हू लुट्टा न्हू तुमी आतां हें सगळो हाडून सोदता गोवा मायल्स जावं
ओला आनी उबर हाडूंक सोदता ही फक्त भुमिपुत्रांक हेल्प करपाक. तेणी सांगला न्हू 15 इयर्स जाले तुमकां लायसन्स मेळटलें, तुमकां परमीट मेळटलें. ही सगळे पॉलिसीज भुमिपुत्र हाडून घालपाक आमकां आनी गोंयकाराचो टॅक्सी धंदो काबार करपाक. आनी काय हे मागता गव्हर्मेंटा कडेन. गव्हर्मेंटान हेजेर चिंतचें, सगळ्यांक बसून स्टेक होल्डरांक सगळ्यांक बसून घेवन तेजेर डिसायड करचें आनी आमकां आन्सर दिवचें. योगेश आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन मुद्दो म्हणजे एप बेस्ड टॅक्सीक ओपोज करपाक. जी ओला उबर सरकार हाडूंक सोदता म्हणटा न्हू तेका अगेन्स्ट तेका ओपोज करपाक लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. जी गोश्ट फिजिबल ना ती गोश्ट सरकार आमच्या लादूंक सोदता आनी ते गोश्टीक लागून आमी ओपोज करता हेका. कित्याक जी एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती खंयसरूय वतात ऑल ओवर द ग्लोब, ती फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीन चलता. जर इंडस्ट्रियल हब आहा, मोर देन 2 crores पॉप्युलेशन आहा, थंयसरूच चलूंक शकता ही. कित्याक महाराष्ट्रान ही चलना खंयसर फक्त बॉम्बे आनी पुना जावं कसली मेट्रोपॉलिटन सिटी आहा थंयसरूच चलूंक शकता. सरकारान एक इनिशिएटीव हाडलो 4 वर्सां पयलीं गोवा मायल्स म्हणून एप बेस्ड टॅक्सी. पण आमी 4 वर्सां एप बेस्ड टॅक्सी सरकारान झगडटाले, बट सरकार सीएमान दिसा सांगलें की इट्स अ फेलियर म्हणून. एप बेस्ड टॅक्सी फेलियर कित्याक फिजिबलूच ना. सरकाराक खबर आहा ती फिजिबल ना. जी गोष्ट फिजिबल ना ती आमच्या माथ्यार हाडून आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चल्ला, आमी आतां सरकारान मिटर लायला, त्या मिटराचेर आमी बिझनस करता. जावं इतके वर्सां हो जो धंदो आमी स्टेक होल्डर म्हणून वाडयल्लो आहा, सरकार आयज हो आमच्या हातींतलो बिझनस काडून प्रायवेट प्लेयराच्या हातीन जावं कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन दिवंक सोदता आनी आमचे अरावंड 25,000 फॅमिलींक रस्त्यार हाडूंक सोदता. सो सरकारान प्लीज हेजेर विचार करून एप बेस्ड टॅक्सीचो जो प्रपोजल हाडला ओला उबराचो तो फाटीं घेवपाचो आनी आमकां एका सिस्टमान बसयला पळय हो मिटराचेर तसो आमी मारपाक रेडी आहा भाडी. आनी हो बेस्ट टॅक्सी पळय जे गोवा मायल्स हाडलो तो स्क्रॅप करपाक सरकारान आनी ओला आनी उबर हाडपाचो ना. सो ओपोज करपाक लागून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. तुमकां कितें क्वेश्चन बी विचारूंक जाय प्लीज. मीटर दिला म्हणटा आनी तेजे हे सबसिडी मेळ्ळी तांकां कितें म्हणटा 200 जाणांक मिटर बसयला म्हणल्यार एक 100-200 जाणांक जे दिसपान मेळ्ळा. आमचे सबसिडी मेळ्ळी फिगर ना, तांकां, पण 1000 जाण अप्लाय करता जाल्यार 5-10 जाणांक मेळटा. सो एक्झॅक्ट फिगर आमच्या कडेन ना कितल्या जाणांक मेळ्ळा तो आमच्या कडेन, बट 1000 एक 5-10 जाणांक मेळ्ळा आसतले. 1000 जाणां अप्लाय केला. आनी आतां जाला कितें जाणा आतां फॉर एग्जाम्पल एक म्हाजी टॅक्सी आसा, म्हाजी टॅक्सी जर रिप्लेस करपाक जाय, रिप्लेस करपाक जाय न्यू टॅक्सी घेता, तो जो मिटर पयलीं घातला न्ही तो मिटर ताका बसनाका बसना म्हणटा ते न्यू मिटर घालपाक जाय म्हणटा ते. हे कसली आनी तेजी आनीक हे ते म्हाका कळना गव्हर्मेंटाचें. ऑलरेडी आमी मिटर एक्झिस्ट घेतला 11,000 भरून, तोच मिटर ताका बसोवंक मेळना म्हणटा ते. हे कितें तें कळना म्हाका. तुम्ही आज म्हणटा तुम्ही मिटराचेर चलोवपा रेडी आहा म्हणटा पळय, सो तुमकां दिसता मिटर फिजिबल आहा म्हणून? कितें जाणा मरे मिटराचेर बद्दल सांगता तुका. आतां गोंयांत तो ते दिसा स्टेटमेंट केला की आमी मिटर यूज करिना. आमी तुमकां खबर आसता स्टार्टींग मिटराक ओपोज करतालो आमी. म्हणल्यार ट्युरिस्ट व्हेकलाक खंयच मिटर येना. तुमी ऑल ओवर इंडिया पळयशीत ट्युरिस्ट व्हेकल आहा. आमच्या गोंयांत 3 तरेचे गाडी आसा. एक येल्लो ब्लॅक आसा, एक ऑल गोवा ट्युरिस्ट आहा आनी एक ट्युरिस्ट आहा. आख्खे इंडियेक पळयशीत ट्युरिस्ट व्हेकल म्हणटा त्या खंयसरूच मिटर ना. इवन तुमी पयला आसतले MH गाडी, महाराष्ट्राच्यो गाडी इलेक्शनाक हाडलेल्यो तुमी पयला आसतले भोंवता ताका मिटर ना. सो आमी तेच परतून सरकाराक सांगताले की आमकां मिटर येना, तेंच्यांनी बाय फोर्स घातलो आमी घालता. प्रॉब्लम कितें सांगता तुका, आमी चडशे हांगा पळय चडशे आमी स्टार हॉटेलाक काम करता, म्हणजे आमच्यो गाडयो थंय चलता. आतां स्टार हॉटेलाक कितें जाता, आमी पयशे खंय टॅक्सीकार घेयना, पयशे कावंटर चार्ज करता. सो गेस्टाक आमकां थंयसर मिटर घेवपाक चान्सूच येना की गेस्ट आमकां पेच करिना, तो हॉटेलाक पे करता कितें. सो हॉटेल आमकां मागीर 15-20 दिसांनी म्हयन्यान पे करता. एक ती गजाल जाली. दुसरी आयज तुमी नोट करशीत गोवा ऑल ऑफ सडन एक डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाता. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाता तेन्ना आख्ख्या इंडियेक ट्रॅव्हल एजंट आसता. ट्रॅव्हल एजंट आसता पळय एक पॅकेज घेता. ते पॅकेज म्हणजे कितें, तितून हॉटेल टॅक्सी हे सगळे ते पॅकेज करून गेस्टाक एक पॅकेज दिता. आतां जेन्ना पॅकेज दिता आमकां ट्रॅव्हल एजंट एक पॅकेज अमावंट दिता. एक तो 10-15 हजाराचो एग्री जाला तो. तेतून कितें जाता, कस्टमराक मिटर यूज करपाची गरज येना की कस्टमर पेच करिना. हे एक जालें. सेकेंडली आनी एक इम्पॉर्टंट तुमकां सांगता. आतां प्रॉब्लम एक मिटराचो कितें जाला, सरकारान रेट दिला पळय ती सिटींग कॅपेसिटीचेर दिवंक ना, ऑन CC बेसीस दिला. आतां गेस्ट एक एअरपोर्टार लँड जाता, समज एक कपल आहा तेणें समज एअरपोर्टार एक डिझायर घेतली, डिझायर ताका डिझायर मेक ती गाडी समज पेट्रोल जाल्यार पेट्रोलाचो किलोमिटर आहा गेलो 26 रुपीज. एक 40 किलोमिटराक समज तो येयलो, तेजी जर्नी समज एक हॉटेल एअरपोर्ट टू 40 किलोमिटर डेस्टिनेशन तर 1200 रुपया जाली. वयता आसतना समज ताका बाय चान्स धाकटीच गाडी डिझल गाडी मेळ्ळी जाल्यार ते कितले जाताले, तेजे 1600 जाताले. एका रिजन कितें, तेका CCचेर रेट दिला ती 43 रुपीज. आतां हितून कितें जातालें, गेस्ट येता तेन्ना 1200 रुपया, वयता तेन्ना 1600. गेस्टान मागला की छोटा गाडी, हमको चाहिए छोटा गाडी. गेस्टान CCचेर गाडी मागोवंक ना. हेजेर परतून कितें जातालें, टॅक्सीकारान लुटले. सो
हितून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक खबर ना तेंच्या रेट ही पयली तेंच्यांनी सारकी करची हितून कितें परतून जातलें टॅक्सी कार लूट ड्रायव जे बेन्सीन ते आसा एसेंब्ली क्वेश्चन रेज केलो हो तो इशू आसा सीसीचेर रेट दिल्ले हांगा सिटींग कॅपेसिटीचेर दिवंक ना सो 2 गाडयेक 2 रेटी आसा आतां तुका हांगा अर्टिगा पेट्रोल आहा डिझल आसा अर्टिगा पेट्रोल गाडयेक एक रेट आसा डिझल गाडयेक एक रेट आसा आतां आमी काम करता क्यूआन आयज गॅस गेलो पेट्रोल गाडयेर तेका एक अमके रेटीन गाडी पडटली फाल्यां डिझल गाडयेन गेलो अमके रेटीन तूं कितें जातलें एसने लुटा परतून कंप्लेंट एलिगेशन कोणाचेर आमचेर ही फॉल्ट कोणाची डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाची तेंच्यांनी दिता आसतना रेट आमकां सिटींग कॅपेसिटी दिवंक जाय आसली न्हू निमाणें कितें जाता एलिगेशन आमचेरूच येता आतां हितून फॉल्टी कोण आमी काय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हे सीएमान आन्सर करचें सीएमान तेचा जेन्ना बेन्झीन इशू रेज केल्लो सीएमान कितें बोलतेच सांगलें बट हो जेन्युअन इशू आसा हितून समज तूं पयशे 80% गोंयान ट्युरिस्ट व्हेकल ज्यो हॉटेलाक ऑपरेट जातात मिटर यूजूच करूं शकना की डायरेक्ट क्लायंटाक पे करिना कस्टमर कितले जाणांनी मिटर एज पर सीएमाचो रिप्लाय ऑलमोस्ट 9-10,000 ड्रायव्हरांनी टॅक्सी बसयल्ले मिटर बसयल्ले आसा आतां प्रॉब्लम कितें जाला थोड्यांच्यो गाडयो आतां बाकीचे तूं म्हणटलो कित्याक बसोवंक ना थोड्यांच्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा थोडे दुसऱ्या कामान गेल्ले आसा तेंच्या कडेन पयशे त्या वेरियस रिजना खातीर बाकीचे ते बसोवंक पावोंक ना तुमचें सोल्युशन कितें जाता हेका सोल्युशन म्हणजे कितें आहा पळय सोल्युशन आमी आतां टॅक्सीकार आमी म्हण सोल्युशन काडूं जाय कारण हो सोल्युशन अक्रॉस द टेबल आमी इतलीं वर्सां मागता अक्रॉस द टेबल बस ह्या 2 वर्सां आदीं तुमकां खबर आसतली मग आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा वांगडा मिटींग बरी जाल्ली मिटींग आनी ताणें सांगलें विदीन फ्यू मंथ्स आमी इशू हो सॉल्व करया अजुनूय आमी तुमच्या थ्रू सरकाराक विनंती करता आमकां अक्रॉस द टेबल बसोवचें एक कितें सरकार पॉलिसी हाडटलो आमकां कॉन्फिडन्स परतून कॉन्फ्लिक्ट जातलें त्या खातीर कितें म्हणटा वन्स एंड फॉर एवर अक्रॉस द टेबल बसया कितें आसा इशू आमचे ते रिजॉल्व करया आनी एक बरें सोल्युशन टॅक्सी खातीर हाडया आतां तुमचो मागणी सरकारान मान्य केली ना आनी एक बेज ऑलांनी घाल्ली जाल्यार तुमचे फुडलें कितें आसता पण तेच कित्याक ज्या दिसा गव्हर्मेंट हाडटलो पळय ते एक्शन ऑन द स्पॉट जातलो आतां कितें जाला आयज आमकां दिसता स्ट्रायक हे ते करून काय फायदो ना एक्शन ऑन द स्पॉट कितें करचें पडटलें न्हू की आमचें पोट सर्वायव करपाक